हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे ना बरी? आम्ही आहे सगळी बरी. आणि आजचे ब्रेकफास्ट खायचा हा चपाती विथ जाम चोईल ना तुम्ही. आणि आता बाबा पावन येयले. आज थर्सडे. आज मिसा वचोन आमी सकाळी सांजे वचों जाय म्हणून. आणि आता ब्रेकफास्ट करता, मागीर आयचो रुटीन शेअर करता तुमचे कडेन. ओके, आनी दाखयतले कितें करता तें आयज. मेळटा तुमकां मागीर. आतां ब्रेकफास्ट करता. आयचे चपाती विथ जाम. हांव कुटून लाट करता आंबाड्याचो रोस. ओके, ऑलरेडी म्हज्या चॅनलाचेर रेसिपी हा, सो आतां शूट करपा ना, पूण आंबाडे दाखयता तुमकां. काल हाडलो ते कितू मोठे ते 100 रुपीज हाडलो ते. ओके, पारमाचो रेसिपी शूट करता हिंदी चॅनलाचेर ते, आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके, हाय गायज, आयज तुमकां कालचो ब्लॉग कॉमेंट्स केलोलो आनी आयज आतां तुमकां मेळटा न्हू म्हणटकीर तोंडाक कितें लायला काय म्हणून. सो आतां हांव शूट करता ग्लॅम गर्लाचें. सो आयज पॅक लावपाचो डे मागेलो, सो पॅक लायता तेन्ना शूटूय केलें. आनी आतां तें सुकोवं जाय, 10 मिनटां दवरूं जाय न्हू. सो तें दवरलें. म्हळ्यार काल ब्लॉग कॉमेंट्स केलोलो मॉर्निंग 1-2 मिनटाचो जालोलो कालचो. मागीर कांय शूट करूं ना. मागीर आतां म्हणल्यार आतां कॉमेंट्स करतलें ब्लॉग हांव. आनी आतां कॉमेंट्स केला ब्लॉग. आनी चोया आयज कशें कितें रुटीन तें तुमचे कडेन शेअर करतलें आयज सगळें. ओके, सो मेळटा ताका आयज राती कोडे ब्लॉग वचों जाय न्हू. सो चोया कशें कितें जाता तें, कशें शूट जाता तें. ओके, आतां जाली. आतां लायला. आतां उलयलें तुमकां म्हाजें अशें फेस मास्काचें कितें जाय जाल्यार मागीर ग्लॅम गर्ल चॅनलार वचून चोया. थिंग तुमकां ब्युटी रिलेटेड सगळे विडियोज मेळटले. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. आयज आतां फेस वॉश केलें जालें म्हागेलें. एक चोय हांव करता जाल्यार दोगांय कोताय आमी. हाय, गुड मॉर्निंग. कशी आहा सगळीं तुमी? केला आयज पॅक लायलो न्हू, कोलोय पॅक लायताय न्हू जाल्यार दोगांय लायताय आमी. तेकूय करता आनी म्हाकाय करता. ओके, सो जालें म्हागेलें आयज शूट कंप्लीट. 3 दिसांचें कंप्लीट केलां. आयज फ्रायडे, सॅटरडे, संडे. हाल बाबा घरान व्हरल्यार बाबागेर ओपन डे आज स्कॉलान. सो ओपन डे वचों जाय. तेंचे म्हयन्यान ओपन डे आसता बरें तेंगे स्कॉलान. म्हणल्यार परफॉर्मन्स म्हयन्या तेगे परफॉर्मन्स कशें तें. आनी हो मागीर ब्युटी एरिया. सगळे म्हाजे ब्युटी प्रॉडक्ट कितें आहा तितलें न्हू हिंगा आसता. सो तो मागीर सेक्शन. आनी आतां वयता हांव कुजिनान. चिबड हाडलो न्हू, सो ते चिबड डॅडी सोलतलो. आनी आयज कितें रेसिपी करतलो तो. चिबड दाखयता. चिबड आतां कातुरता. आनी आयज तुमकां हेजी भाजी रेसिपी दिता तुमकां. ओके, चिबड कातुरता. तुमी आतां म्हणटा हांव म्हण तुमी बरी. हांव हा बरो. आयज हांव कालदीन करता भाजयेचें. ही भाजी मोडून 2-3 कुडके केले. हे नाल्ल खोबरें काडलें तेजें. तिकी, मिरयां, हळदीचो, लसूण, कांदो, टोमाट, आलें आनी आमट, जिरें आनी कोथमीर. हे सगळें मिक्सरार पयलो पेस्ट करतलो हेजो. आनी मागीर सुंगटां घालतलो. भाजी आतां कातरता. 2 कुडके करता. हे मोदले काडटा हितूंतले. आनी आतां कातरता. हे बारीक कातरता. तुमकां मोठे जाय मोठे कातरूंक जाता. तेल घालता थोडें. तितून कांदो घालता. कांदो घालता सगळो. मिक्सराचेर मसालो सगळो मिक्स केलो तो मारून.
भाजी कातरून दवरले. इथं सुंगटां घालता. टमाटो घालता. आता इथून मसाला घालता सगळं. आता इथून सगळी भाजी उडयता. आता शिजवून दवरल्या. बस इतले उपरांत दाखयता. आता इथून मीठ घालता. कालयता. पयले हे कोई केले पळय तुम्ही करा आणि शेअर करा. सबस्क्राईब करून विसरा ना. थँक्यू. केला आमगे. ओके बिग वन फॉर यू. it's for you little. See देनाची किती इला. then giving you. सो आत मेळटा तुमकां. आतां इवनिंग जाल्ले राती कोडे 10 जाले सारकी. आजचे आतां नेल पॉलिश लायला दोनूय हाती आनी दोनूय पांयां. हांवें अशें हाल्या वचपा जाय. चोया कसो प्लॅन कसो जाता तो वचूंक जाय ते गेल्यार तुमकां फाल्यांच्या व्लॉगान मेळटले. ओके. आनी आतां आनी आयचे एंडींग घेता. आयज तुमकां दाखयल्या पोडोयांचे कालदीन सिंपल सुंगटां घालून केलेली. सिंपल भाजी करतात न्हू. सो तेश करून सुंगटां घालून कालदीन केलोले. सो ती रेसिपी तुमकडे ह्या ब्लॉगान शेअर केल्या. तुमकां चोयले न्हू. आनी कालचो ब्लॉग कमेंट्स केलोलो. आनी मागीर हांवें कांय एंड घेवं नाका. ते इवनिंग गेलोली आमी मिसा पिलार 4:30 मिसाक गेलेले आमी पिलार. सो थिंग वचून येयली. मागीर राक्षी गेली आनी मागीर खावपा हाडूंक गेली. मागीर येयली. मागीर काल कांय शूट करूंकूच ना. मागीर अशें कशें आहलोलें हांव. सो आयज दिसभर कितें केलें तें तुमकडे शेअर केलां. आनी 2 बॉक्सां येयला. ती कोरियर येयल्या पी ती तुमकडे दाखयला. कितें येयलां कितें ना तें तुमकां मागीर येता ते ब्लॉग्सांनी मेळटले. ओके. आनी आयज आयचो ब्लॉग सिंपल आहलोलो. बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान. वाय सो आयचो ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी कमेंटार सांगाय. ओके. मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान विथ न्यू डेली रुटीन ब्लॉग. खूंय गेलीं जाल्यार कितें दाखयतले. ओके. टील देन बाय गायज.